एक म्हणजे अपोजिशन जे हे करता पळय न्हय ते स्वता ताका जबाबदार आसा जे ते बसलेले पळय न्हू तांकां विचार पयलीं ते जेन्ना स्वता मुख्यमंत्री आसले सत्तेन आसले तेणी कितें केलां तें म्हादईच्या बाबतीत शेतुत्रिका करपाची म्हाका सांगपाची गरज ना. ओके, म्हादईच्या बाबतीत जें कितें करपाक जाय सुप्रीम कोर्टान आनी बाकीचे सगळे कडेन आमी करता. आतांच परत एकदा तेजेरूय आमी रिव्यू पिटिशन फायल केला. तेजें हियरींग परवा पर्यंत परत आसा. त्या खातीर हांव पर्सनली इंट्रस्ट घेवन करता. म्हादईचेर जितको म्हाका इंट्रस्ट आसा पळय म्हाका दुसऱ्यांक सांगपाची गरज ना. ऑलमोस्ट म्हादईच्या बाबतीत मात्तूय खंयच कॉम्प्रोमायज जावचें ना. त्यांचे व्हाईट पेपराचो डिमांड तुम्ही मान्य करतले? बिलकुल तेजी गरज ना. ओके, आणि ते म्हणटात सेंट्रल गव्हर्नमेंट कर्नाटकाक चड फेवरेबल रावता म्हणून. तो तेंचें म्हणणें आसा. हांव तुका परत सांगता, आमकां खात्री आसा की सुप्रीम कोर्टान आमी ही केस व्यवस्थीत रित्या जिखतले एका पद्दतीन आमी तयारी केल्या. राजकारण म्हटलें काय तो आरोप सदांच करीत आसता. तेंचें रुटीन स्टायल कितें उरलां इन फ्युचर तुम्ही रिजर्वेशन अँड डिलिमिटेशन स्टेट इलेक्शन कमिशनाकडे दिवपाक ऑलरेडी तशा पद्दतीन मेळटलें.